ना असं गाडी गाड़ी में पानी की बोतल लेकर आओ, हम नहीं खड़ेंगे। देखो ये बाबू पीछे जरा देख लेना, जल्दी लेकर आइएगा विद ग्लास। Okay. Yeah. Madam, protest was there today. So Right. what Mahila Congress? No, आज इंग्लिश कोकणी हिंदी आज आम्ही today we have taken the protest on job scam. As you all know that everything in each and every field there is a scam. आणि हो स्कॅम फक्त जॉबातच ना, हो लँड डील, हो प्रत्येक किती किती रिक्रुटमेंट्स तर असाच असा, आणि प्रमोशन्स, रिटायरमेंट आणि वेगवेगळे जे प्रकारचे असा लँड डीलिंग, परत सेलिंग ऑफ various places, institutions. This scam is going on everywhere. It's not only but Goa. It is in Goa. It's चढच झालेला असा जॉबाक लागून. आता what I demand from the party, that is BJP party, that they should come with a white paper. When these advertisements were given for the appointments of the jobs, how many recruitments were done, and what were the qualification, whether they have conducted a test or examination. If they have conducted test or examination, then they should come out with whatever the result that has come, means who has stopped and who is eligible for that post. That they should come, and on the white paper everything should be cleared. So that is why we want white paper on these various recruitments which were done. They say that if the Public Service Commission came into existence, they say that it came into existence in 2019, and from that time they have started recruiting as per Public Service Commission. But what we have seen is that they have not started recruiting as per Public Service Commission, but they have started bringing out amendments, and through amendments they have given the powers to the various departments. And by giving the powers to various departments, the department itself is appointing the people, giving them the extensions to those who are the higher ups. Okay, they themselves are giving extensions just by favoring, and if they are in the good books with the higher ups, they are getting the extension not only once or twice but thrice also, and in some cases. So we condemn this, and that's why we have conducted, Goa party has conducted along with the alliance this particular protest. And one more thing I would like to say is, you want to say something? Renuka will say. Renuka? आयच्या प्रोटेस्टा खातीर जेन्ना पळय चवकशी बी जावची पयलीं आमची DGP आनी हांणी बी क्लीन चीट दिली ना, खंयचेच पॉलिटिशियन इनवॉल्व ना. हाव कॅन दे डू लायक दीस? आनी विदावट एक इन्क्वायरी केली ते कशें हें करून सांगतात? आनी सांगता जाल्यार एक म्हाका कळना, उजो केन्ना पेट्टा, धुंवर केन्ना येता, खंय तरी उजो लागला आसा म्हणून. ह्यो बायलो जे स्कॅमच करपा आसल्यो, ह्या बायलांनी ज्या जाग्यार पळय कोणा तरी कामां लायल्या ते पळोवनच तांचे म्हळ्यार लोक पयशे घेवन आयले आसतले, ना जाल्यार ओगीच कोण ते हातू काम करता म्हणून तांकां हें करना. सो हे सगळे उघड जावन सरळ सगळें दिसून जर लोक सगळे ओग्गी आसा आनी कांयच करपा सोदना, हे आमचे खरें दुर्दैव. सगळे जनतेन पेटून उठपा जाय, कित्याक ह्या भुरग्यांच्या भवितव्याचो खेळ आसा. जी भुरगीं त्रास काडून, कश्ट करून, मेहनत करून आवय बापायच्या हाजी शिकून आपल्या फुडें हें एग्जाम दिवन आपल्याक खंय तरी जॉब मेळटली म्हणून पळयतात, त्या भुरग्यांच्या हांगा वेल्याक घास काडून घेतल्यार आसा. त्या तरुणाई खातीर म्हाका इतलें वायट दिसता की तांणी बी आतां सगळ्यांनी आवाज उठोवंक जाय. तांचे हाजी हिस्सो काडून ते करप्शन करून आपल्याक जाय थंय तांकां भुरग्यांनी आवय बापूय, श्रीमंताची भुरगीं पयशांनी वतली, आमची भुरगीं कशी जायत काय म्हणून जमीन, भांगर
कितें आसा ते पयशे एकठांय करून आपल्याय भुरग्यांक कितें तरी बरें हें मेळचें म्हणून ह्या भानगडी पडटा. ही दुर्दैवी देशांत हिंदू देशांतली ही दुर्दैवी कथा आसा. BJP म्हणटा हिंदू खातीर पण हांगा हिंदूच भुरग्यांची पळय कितें दशा आसता. सो प्लीज हांव रिक्वेस्ट करता आमची DGP जावं सगळे हांकां की जे कितें करता ते फेर करात. ओगीच कोणाच्या अंडर रावनाकात. लास्ट वयर तो पळोवपी आसता आनी तो हिशोब दवरता. आमी फक्त हांगा खेळ करता. थँक्यू. आयज आमी हांगा सगळे काँग्रेस पार्टीचे सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स NSUI, यूथ काँग्रेस, PCC, सेवादल आनी विथ देम महिला काँग्रेसूय ह्या प्रोटेस्टान आयज भागीदार आसा. आमी पयलां आयज की हे BJP जे आसा भारतीय जनता पार्टी म्हणटात ते स्वता पण आमी तांकां भ्रश्टाचार जुमला पार्टी अशें नांव दिल्लें आसा आख्ख्या देशभरान. कित्याक ह्यो जो आयज सरकार आमी गोंयांत पळयता तो फटींगपणाचो सरकार आसा. कितें पळयत जाल्यार सगळे स्कॅम, करप्शन आनी फटींगपणां इतलीच आमकां सगळी कडेन दिसता. रोड स्कॅम, लँड स्कॅम, कला अकॅडमी स्कॅम आनी कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कॅम, ब्रिज स्कॅम आनी तितून आसा ह्यो आयज मेन मुद्दो आमचो ह्या प्रोटेस्टाचो जावन आसा तो जॉब स्कॅम. आयजच्या तेंच्यांनी पयल्ले आसा गेली 3-4 वर्सां जालीं ते लोकांक सांगता आमी जॉब प्रोविजन दितले. आयज गोवा अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर नंबर 1 आसा रेटींग. यू कूड से इन द फर्स्ट 5 गोव्याचे लिस्ट येता आख्ख्या इंडियाभर जर पळयत जाल्यार. इतले यूथ अनएम्प्लॉयड आसा आनी ह्या युथाचे अनएम्प्लॉयमेंटाचे एक हेल्पलेसनेस नाल्यार लाचारीचो फायदो घेतलेलो आसा हे सरकार आनी तेंचे सगळे हे जी टीम आसा जी हो स्कॅम करत आसा. जॉबा खातीर पयशे घेवप आनी मागीर जॉबूय ना दिवप अशें करून हे व्हडलो मोठो स्कॅम आसा. कोट्यांचे अजून पर्यंत आमकां तितून न्यूजान जशें पळोवपाक मेळटा तशे रिपोर्ट्स प्रमाणे कळ्ळा की कितले तरी कोट्यांचो स्कॅम आयज उघड जाल्लो आसा. तितून खुबशी महिला इन्वॉल्ड आसा आनी हेज्या बाबतीन आमी एक प्रेसूय पयलीं अड्रेस केल्ली की अशें पळोवन सामकें एक बरें दिसना पळोवपाक इतली महिला ह्या हितून इन्वॉल्ड आसा. आनी अशें आयकपाक येता की कोण तरी मेन मॅडमूय आसा ह्या सगळ्या हितून जेचो सपोर्ट एक गॉड मदर गॉड फादर अशें आमी सगळे म्हणटात तांकां नांवां दिल्लीं आसा प्रेसान मिडियान तुमकां आयकपाक येता. सो आमी सगळी BJP महिला जितली इन्वॉल्ड आसा नाल्यार सरकाराचो डायरेक्ट लिंक जेंचे जे PA अरेस्ट जालात आनी कोण कोण तेंची PA नाल्यार सेक्रेटरीज आनी कोण अशे अरेस्ट जाला ते दिसता की सरकाराचो डायरेक्ट लिंक कनेक्ट दिसता. आनी त्या खातीर आमच्या काँग्रेस पार्टीन एक मागणी केल्ली आसा की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावंक जाय ह्या स्कॅमाचेर. देशाचो सगळो प्रत्येक नागरीक आयज पळयता की भारतीय जनता पार्टी कशे प्रमाणे करप्शन आनी स्कॅम करत आसा. आमी पयले काल सुद्दां न्यूजान आयला अडानीचे सगळे करप्शन चार्जीस जे अमेरिकेन तेंचेर घातला. सो काँग्रेस पार्टी पयली पासून आनी स्टार्टींग पासून हे सगळे मुद्दे फुडें काडत आसा. आनी आतां आमी एक पिसफूल प्रोटेस्ट करता जाल्यार CMन आपले होम डिपार्टमेंटान साडून सोमते आमच्या लिडर्सांक अरेस्ट केले. अशें जेन्ना आमी मागणी करता बाबा ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावनी हे जावनी तसले हितून एक दीस सुद्दां ते 1 म्हयनो 2 म्हयने कसलेच इन्क्वायरी करपाक रेडी नासता आनी रोखडे अरेस्ट आनी आमचे काँग्रेस पार्टीच्या लिडरांक त्रास करपाचें हें काम रोखडें जाता 5 मिनटां भितर. सो आमची मागणी आसा परत एकदां ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाची जशी आमी मागणी केला. आनी जी हितून गॉड फादर गॉड मदर सगळे इन्वॉल्ड आसा तांकां आयज अरेस्ट करपाची गरज आसा. अरेस्ट केला तेंचे नार्को टेस्ट जावन तेंची सगळी इन्क्वायरी करा न्हू. इन्क्वायरी खंय जाल्यार तांकां बेल कशी मेळ्ळी. आमी पयले पुजा नायकाक काल बेल मेळ्ळा आनीक सगळीं बाकीची बायलां आसा तांकां बेल मेळ्ळा. आनी 3-4 म्हयन्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं व्हडलो प्रोटेस्ट केल्लो भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चान. कितें की कलकत्तान खंय तरी कसली एक केस जाली क्रिमिनल आनी तितून थंय महिला CM आसा म्हणून तेंच्यांनी प्रोटेस्ट काडलेलो. आमी सगळे आमच्या लेडीजान नारी न्याय आंदोलन हांगाच केल्लो आझाद मैदानाचेर की ती केस आमी कशीच कंडेम करता असले रेप बी जावंक जायना. पण आयज म्हाका विचारूंक दिसता जेन्ना इतली लेडीज फुडें सरला सगळी गॉड मदरांची बी नांवां भायर सरता जाल्यार खंय गेली ही भाजपाची महिला मोर्चा. खंय आसा ती लेडीज. ती म्हणटा आमी कितें अशें रॉंग जातात तेन्ना भायर सरतात आनी खंय लोकांच्या वतीन उलयता. पण आयज एकूय भाजपाची महिला भायर रस्त्यार सरूंक जाय आसली. तुमचे चेडे चोडवां तांकां जॉबाचे त्रास जावंक ना काय तांकां तशें कितें सेटींग करून दिलां हें आमकां खबर ना. पण ह्यो प्रश्न आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरूंक जाय. गोंयच्या सगळ्या लोकांक अपील आसा सगळ्या महिलांक अपील आसा तेंच्यांनी आमच्या बरोबर हात जोडून आयज हे प्रोटेस्टाक साथ दिवंक जाय.
आनी मागणी केला तशीच आमी स्ट्रिक्टली कंडेम करता ह्यो एक्ट आनी ज्युडिशियल इन्क्वायरी हेजेर जावची ह्या सारको घोटाळ्याचो आनी फटींगपणाचो सरकार आसा. थँक्यू.